चोडणा पुला खातीर भूसंपादनाचो विशय रोखडेच सुटावा करतले। तशेंच कस्टोडियन मालमत्ता संदर्भात 2014च्या पयलीं कोणाची कागदपत्रां चुकून उरल्या आसत जाल्यार तांकांय मालकी हक्क मेळोवन दिवपाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांक निवेदन पत्र भेटयल्ल्याचें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें। डिसेंबर म्हयन्यामेरेन रो फेरी सेवा सुरू करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। महत्वाच्यो बैठकी आसल्याच ऑनरेबल सीएमा कडेन एक म्हणजे साल्वादोर द मुंदो चोडण ह्या ब्रिजाचेर आनी दुसरी बैठक आसली ती आमची स्थलांतरीत मालमत्ते विशयीचो मयांतलो जो विशय आसा त्या संदर्भात दुसरी मिटींग आसली। पयले मिटिंगेचो सारांश असो आसा की जे लँड एक्विजिशन आमकां करपाक थोडे डिफिकल्टी येयल्ले आसा त्या लँड एक्विजिशन कशें करचें हेजेर एक आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या अंडर द लिडरशीप ऑफ संदीप जॅकीस जे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी आहा त्यांच्या वांगडा एक 5 मेंबर कमिटी स्थापन केल्ली आसा। आमकां म्हणजे जे टेंडरींग प्रोसेस आसा तो करपाक आमकां सुविस्कर जातलें। म्हाका दिसता 3 म्हयन्याच्या पिरियडान हे लँड एक्विजिशनाचो प्रोसेस आसा तो मेबी कंप्लीट जावपाक शकता। मिटिंगेन ऑनरेबल सीएमान ही मिटींग चेअर केल्ली। ऑफ प्रोप्रायटरशीप आनी ग्रँट ऑफ लँड एक्ट 2014 हो जो एक्ट जाल्लो आसा त्या संदर्भात आमच्या घरांची जी आमकां घर मालकीची हक्क मेळपाक जाय ती मालकी हक्क मेळत आसा आनी ज्यो केसीचो रिव्यू घेतला सीएमान ऑनरेबल सीएमान सांगलें की ज्यो केसी पेंडींग आसा आनी आमी एक तांकां मेमोरंडम दिला मयेच्या वतीनसून एक मेमोरंडम दिला की आनी एकदां एक विंडो ओपन करचो म्हणजे 2014 पयलींचे जितले जे घरां आसा तेंच्यांनी चुकोवन कोणाचे जर एप्लिकेशनां उरल्या घालपाची ती घालपाक एक सरकारा कडेन विनंती केला की आमी विंडो ओपन करचो। दुसरो जे मेमोरंडम आमी घातलेलें आहा की जे एग्रीकल्चर लँड जे आसा तेका सुद्दां सरकारान 6 डॉक्युमेंट मागल्या पण हे 6 डॉक्युमेंटाचे जे एमेंडमेंट करपाक जाय आनी एमेंडमेंट करून एका डॉक्युमेंटाचेर आमकां जे सनद मेळपाक जाय हे आमी डिमांड केल्लें आसा। रो फेरयेक लागून आमचे जे एक्सपेंडिचर सँक्शन म्हणजे जे पार्टीक आमी जे टेंडर दिल्ले आसा ताका फक्त पयशे दिवपाचे हे काम जे आसा ते उरलेलें आसा। कोर्ट जसो लिफ्ट जालो त्या जी संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका ते पयशे दिले वयतले आनी म्हाका दिसता डिसेंबर पर्यंत आमकां ह्यो फेरी तो बांदून आमकां दिवंक जाय।